पेडणे हळर्णाच्याक एकाक कोविड दुयेंत जावन मरण आयिल्लें. ताच्या कुडीचे निमणे विधी करपा खातीर ताची कूड तळर्णा पंचायत स्मशानभुमीत व्हरपाचो प्रयत्न गोंय प्रशासनान केल्ल्यान तळर्णा पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी ताका विरोध केला. शुक्रारा दीस तळर्णा पंचायत वाठारांतले लोक कोविड जाल्ली कूड परतून धाडपाक एकठांय जमिल्ले. तळर्णा पंचायत वाठारांतले लोक म्हणटात, जाका कोविड दुयेंतान मरण आयलां ताचीय जमीन आसा, तशेंच थंयसरूय स्मशानभुमी आसा. तो बेवारीस आशिल्लो जाल्यार आमी ताचे अंतीम संस्कार तळर्णा पंचायतीच्या स्मशानभुमीत करपाक दिवपाचे. हांगा फक्त निराधार कोण आहा तांकांच ही घालूंक आमी ही मसुंडी हे केल्ली आहा. ओके. पूण हो आतां कोण एक्सपायर जाला न्हू, तेची प्रॉपर्टी हाडटा म्हणटा ती खूब आहा. ओके. प्रॉपर्टीन घालपाक प्रायवेटान तर ते घालूंक दिना जाल्यार तेणी आपले प्रॉपर्टी घालूंक येता न्हू. आमी हांगासर रावल्ले आहा ते कितें आहा, एक बॉडी येवपाची आहा हळवणच्या गांवची, ती हांगा डिस्पोज करपाची आहा. पूण कितें आहा, तो हळवणचो आहा मनीस, जर ते घेयनात म्हणटात, कित्या लागून घेयना तें आमकां कळपाक जाय. आनी जर जो पेशंट आहा कोविडाचो जाल्यार तो तेंच्यान थंयच घालपाचो. आनी जर तेजी प्रॉपर्टी ना जाल्यार आमी हांगा घालपाक रेडी आसा. तेची जर तो सारकोच हें आसा, निराधार आसा, जाल्यार तेची आमी बॉडी हांगा घालपाक रेडी आसा. तेची जर प्रॉपर्टी ना हळर्णा जाल्यार तेणी तेच्या प्रॉपर्टीत घालपाचो, तेच्या भावान नाल्यार कोण चेडो आसूं तेणी घालपाचो. अशें तुमकां दिसता की तेचे कोविड पॉझिटिव्ह ताका लागून ते घेयना? हय, अशें आमकां दिसता की तेंच्यांनी ना म्हटलें न्हू हळर्णकारांनी. ओके. तशें जर आसा जाल्यार आमी हांगा घालूंक दिवपा ना तेका. अशी बॉडी जर आमच्या लोकॅलिटीत जर हाडून डिस्पोज केली जायत जाल्यार तेचो गंभीर परिणाम जातलो. आनी त्या खातीर आमच्या वाड्या वयलो आनी आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांचो विरोध आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान जी सेफ प्लेस, आयसोलेटेड प्लेस आसा थंय व्हरोन ही बॉडी डिस्पोज करची आनी ह्या लोकांचे वेलफेअर तेणी जाणून घेवचें. आमचो विरोध गव्हर्मेंटाक ऑब्जेक्शन करपाचो इतलेच आसा की हो रोग स्प्रेड जावपाक जायना आनी त्या स्प्रेडाची जबाबदारी ही खूब आमकां म्हारग पडटली. त्या खातीर जो कोणी जी ऑर्डर पास केल्ली आसा तेणी ह्या ऑर्डरीक रिव्यू करची आनी तेणी लोकांच्या हिता खातीर ही बॉडी आयसोलेटेड प्लेस खंय तरी पयस, ज्या लोकांक कोणाचोच त्रास जावचो ना अशा जाग्यार ती डिस्पोज करची. ही पॉझिटिव्ह बॉडी हांगा दफन करपाक आमच्या सगळ्या तळण गांवाचो ते बॉडीक विरोध आसा. आनी ती बॉडी आसा न्हू, तो तेची हळर्णा प्रॉपर्टी आसा, ओन प्रॉपर्टी आसा, ते ओन प्रॉपर्टी तेणी घालपाचें अशें आमचें म्हणणें आसा. तशेंच ती बॉडी डिस्पोज करपाक हांचे जे लोक आसात पब्लीक ते डिस्पोज करपाक थंय दिनात. आनी ती डिस्पोज करपाक हांगा तळणा कित्याक म्हणून आमचो हो फूल तळणच्या आमच्या पंचायतीचो मेंबराचो, तिनाय मेंबराचो आमचो सरपंच आमकां कॉन्टॅक्ट हे हितूनसून जाला म्हणलो कलेक्टरासून. हांवें सर तुमचे कडेन लेखी कितें दिला कलेक्टरान, तर तेणी सांगलें आमकां लेखी काय ना, हे फक्त फोनार कॉन्टॅक्ट जाला. आनी फोनार कॉन्टॅक्ट जाला म्हणून हांवें ताका पयलीं ही बॉडी नेगेटीव आसा काय पॉझिटीव आसा, तर तो मेंबरान म्हाका सांगलें ती बॉडी पॉझिटीव आसा. तर पॉझिटीव आसा जाल्यार बाबा आमकां ह्या आमच्या मशानभूमीत जरी पब्लीक आसली तर पॉझिटीव आसा जाल्यार आमच्या गांवाचो प्रश्न आसा. हांव हेचेर कांय सांगूंक शकना. तर हांवें फोन कलेक्टराचो घेतलो आनी कलेक्टराक फोन केलो पण कलेक्टरान म्हाका उडवाडूची उतरां दिली. तर कितें तर तुजे कोण आहात ते जमाय रे आनी हांगा यो रे अशें कलेक्टरान म्हाका सांगलें. कलेक्टरान काय डेप्युटी कलेक्टर? डेप्युटी कलेक्टर जो खंयचो डेप्युटी कलेक्टर? निपाणीकर पेडणे. तेणी सांगलें कितें तुजे कितले लोक आहात ते जमय आनी हांगा यो. तशें हांवें सांगलें हांव फाल्यां जमयता, पण तो आज पर्यंत